सुरवातेक सगळे आमी गीत घेवया 826 पेज नंबर 13 826. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरया, दुनिया देवा वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोया. तारोणातूं कळप दुनिया, जिवितातूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा गोय, तुज्या राज्यांत व्हरून बाबोय. तारोणातूं कळप दुनिया, जिवितातूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा गोय, तुज्या राज्यांत व्हरून बाबोय. सगळ्यांक तुमकां दिव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार सगळ्यांक हे आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाचे भेटेन आमचे पयले इंतेसावन देवाक दिन वाचून आपल्या जल्माच्या दिसाक मिस भेटयता रेमी फेर्नांडीस. तशेंच दुसरें इंतेसाव सोंपून गेल्ल्या विताल दे आल्मेदा हाच्या ओतम्या पासून आमी मागता. देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतल्यांक सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरुया. जिनिया बार्बोजा, सांतान गोमेस, एल्विरा गोन्साल्वीस, सांतान पेरेरा, मारिया दे गासिया फेर्नांडीस, एशलॉन आग्नेलो फेर्नांडीस, तांचे सगळ्यांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज जावन ओतुंबराचो म्हयनो सुरू जाता, तेरसाचो म्हयनो. जाल्यार सायबीण मांयचे मजतीन आमी तेरसाच्या मागण्या वरवीं सगळ्या वायटाचेर झूज मांडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाळका जेजूची भाग्योन तेरेज हिची परब करता. लिटल फ्लावर ऑफ जीजस, जेजूचें ल्हान फूल. ल्हान ल्हान वस्तूंनी स्वर्ग जोडलो. वो साद्यो वस्तू मोठ्या प्रमाणान केल्यो. डुईंग ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव. जाल्यार आमकां जण एकल्याक आमकां असाधारणपणान सादारण वस्तू करून आमी सर्गीचें सूख जोडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी घोडे चुकल्या. ल्हान भुरग्यां भाशेन देवा मुखार खालती जावंक आमी चुकल्या, उक्त्या मनाची जावंक चुकल्या, वो आमी राग धरून रावल्या. असल्या सगळें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तणान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतां आनी भोगतां. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सुम्या काकूत कर, सुम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुम्या काकूत कर. सुम्या काकूत कर. मोहिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती तांच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची शिडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, आपणाचें किरकोळपण आनी असोक्ताय ओळखून आपणाचेर न्हय बगर तुजेरूच सगलो विस्वास ठेवतात त्या मनशाक तुज्या गोपान तूं माये मोगान घेताय. भाग्योन तेरेजाक तुवें दाखयलेले खालतिकायेचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय चलोवन व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपान पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या ससनाक. आमेन. इजायेस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेजू जाल्यार कुशाल जा, तिजो मोग कोत्तेल्यांक दो सगल्यांदो तिजे पासत संतोश बरी जायात. तिजें दूख कोत्तेल्यांदो सगल्यांदो तिजे पासत कुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितेल्यांक तिजी ओड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात. आनीक तिजे भितरलें ओड्ड्यांतलें पियोन पियोन कुशाल जायात. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एक नदी परी हांव तिका शांती दोत्तलो आनी घसघशान व्हांवलेल्या वारा परी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या ओड्ड्यार सगल्यांक बालकांक उबारून ओडटली आनी आपले उंटयेन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितल्यांक आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेजू जाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमचीं आडां तोंडा वयर फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो हात ताज्या शेवकांक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो वतमो शांतीन सांबाळ. परतून म्हणया, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो वतमो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गोर म्हटल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी उडवीकेची आशा ना. उडवीकेचो रस्तो हांवें धरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो वतमो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोदतेल्या भुरग्यांक आपल्या आवयच्या उस्क्यार, तसलें सुपुल्ल्या भुरग्यांक सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो वतमो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव, इस्रायलाक आतां आनी सदांकाळ. जबाब, सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो वतमो शांतीन सांबाळ. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. बाप्पा स्वर्गार आनी पितिमींच्या दुनिया, हांव तुका दिनवासतां. कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोम्या जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यान सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांच्या फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्ग राज्यान सगळ्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणींनो, बाळका जेजूची बागियोन तेरेजा, सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जीजस, ओ लिटल फ्लावर अशें तिका आमी म्हणटा. मिसावांची ती पात्रोण. मिसांव करूंक केन्नाच आपल्या घरांतली भायरशी सरूंक ना. म्हणजे पयस पयस गांवांनी वो हांगा थंयसर प्रिचींग करीत वा आनी कसलेंय काम करीत ती भोवूंक ना. आनी तरी आसतना मिसावांची ती पात्रोण. ओतुंबराचो म्हयनो मिसावांचोय म्हयनो. तेरसाच्या मागण्या वरवीं आमी ह्या मिसावान करीत भाशेन ह्या आख्ख्या म्हयन्यान वांटो घेतलो जाल्यार मागण्या वरवीं आमच्यान जें मिसांव करूंक जाता तें एक व्हड मिसांव. आनी हेंच बागियोन तेरेजान केलें. आपल्या कोयेंतान, जंय बंद कोयेंतान ती आसली, मागण्या वरवीं आनीक जी सेवा तिणें केली थंयसर आसलेल्या दुयेंत माद्रींची, जी जाणटी आसली ते माद्रींची सेवा करून आपणाकूच त्रास जे पडटाले वा आपणाचीच भलायकी ताका लागून जे त्रास पडटाले ते सगळे एक एक ल्हान ल्हान ह्या मिसांवा पासत भेटयले. जे कोणाक कॉन्वेर्स जावंक जाय आसलेलें, बदलूंक जाय आसलेलें जिवीत तांचे पासत भेटयलें. आनी तिच्या मागण्या वरवीं हें मिसांव फुडें गेलें. म्हणटच ल्हान ल्हान वस्तूंनी ल्हान आसतना तावन वाडो पर्यान वो मरो पर्यान तिणें आपल्या जिवितान ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू करून हें बागियोनपण जोडलें. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आमकां सांगलां, एका ल्हान भुरग्या भाशेन जरी तर कोण जायत जाल्यार स्वर्गा राज्यान तो सगळ्याहून व्हड. आनी जरी तर ल्हान भुरग्या भाशेन आमचें मन जायना जाल्यार ल्हान भुरग्या भाशेन जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सरचींच ना. आनी आमकां सगळ्यांक स्वर्गार भितर सरपाक जाय. आमकां सगळ्यांक व्हड जावपाक जाय. आमच्या जिवितान ह्या संवसारान सगळ्याहून बरें आमकां जोडूंक जाय. हें घडये आमकां सैमीच मनशाक हें आमच्या सैमांत आसा. तर हें सगळें करतलो जाल्यार म्हणजे व्हड जातलो जाल्यार भुरग्याचें मन उक्तें मन, भुरग्याचें मन शिकूंक सोदतलें मन, भुरग्याचें मन वडिलांचें आयकतलें मन, जाल्यार असलें मन आमकांय मागुया. आनी आमी देव जें आमकां देणें दिता, आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां, देव आमकां देणीं दिता ती घेवन आमी सगळीं खुशाल जातले. देवान आमकां कितलीं देणीं दिल्यात, जावं आमची आवय बापूय दिल्यात, जावं हे सैमाची देणीं आमकां दिल्यात, वा आमकां जण एकल्याक गूण दिल्यात, वो हेर वस्तू आमच्या हातीन घातल्यात, आमकां दिसा दिसपट्टी ह्या संवसारान वाडूंक वस्तू फावो केल्यात. ही सगळीं देणीं घेवन आमी आमचेच वस्तूंगी व्हड अशें न्हय, पूण देवाचेर पातयेवन रावतलीं आनी देवाचेर डिपेंड जावन रावतलीं आमी मनशां जावंक आमकां हे भेटेन आयज करपा मागुया. आनी ल्हान ल्हान वस्तू, बारीक बारीक वस्तू आमी करता, म्हणजे एक ल्हानशें उतर दुसऱ्याक दिवप, एक ल्हानशें काम दुसऱ्या पासत करप सेवे चाकरेचें, वो आमी ल्हानशी आमची मागणी भेटोवप, वो ल्हानपणान आमचे गूण कित्याय पासत बऱ्या पासत वापरप,
हातूंतल्यान आमचें मिसांव फुडें व्हरूया आनी बरे मिस्योनार जावंक आमकां जण एकल्याक ही देवाची कृपा मागुया. बेटा नवें गीत घेऊया C17 पेज नंबर 35 C17. कोण बारीक खोलक्यो उण्यान जाता जिवा कसो म्हज्या बाबा भयणी वांगडा जेजू तो जिवीत म्हजे दिसात पेटोवंक जाता मनशा जिवा उंडो पसंद करे मनशांक सोडून जिवीत सोडून खुशेन बापा जेजू सोबे ओताव तुका जिवीत म्हजें मनशाक सोडून जिवीत सोडून खुशेन बापा जेजू सोबे ओताव तुका जिवीत म्हजें. म्हज्या भावा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव कोनवाळ्या बापा, खालतिकायेचें विस्वासाचें आनी मोगाचें सर्व मनशांचे सोडवणे पासत तुका समर्पिल्लें बागयोन तेरेजाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. ह्याच तिचे सुगूण आमच्या काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशाचे सोडवणे पासत तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळयेन सर्व आयन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका सर्वेस्वराचे नावी ताका उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ परगोठुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन तेरेजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी व्हड जावंक जाता आनी देवाच्या राज्याचे आमी परगोटणार जावं येता. तर आमकां ल्हान भुरग्याचें काळीज, ल्हान भुरग्याचें मन आनी सादेपण आनी खालतीकाय फावो कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे बाप पेटली, आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे बाप पेटली, आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे बाप पेटली, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडीन रगत आमी शिवंक करता. ती आमच्या जट्टी आनी कास थाडी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेनी वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळाची येसू, मोगाळाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवं शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया D19 पेज नंबर 57 D19.
जेसू तुजो उगडास पुरो काळजांत भोगूंक संतोश करो कसलो जाय तो संतोश आमचो रूप पळोवंक तुका भोगचो नांव जेसूचें सूर मारादी जिबेर मोबो स्वादी कानात गायोन अमृतोदी ताळ्ळे दादार भोगोलादी नांव जेसूचें सूर मानादी जिबेर मोबो स्वादी कानात गायोन अमृतोदी ताळ्ळे दादार भोगोलादी प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं बागयोन तेरेजाच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां तुज्या आनी आमच्या भावा भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटय आनी सगल्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक पृथ्वी पासत आमचें मागणें देवाक उबारता आसतना खेरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक आमचे पृथ्वी पासत ही पदयात्रा, शांती पदयात्रा, वॉक ऑफ पीस हो आसा फाल्यां. जाल्यार तो बरे भाशेन जावं खेरीत भाशेन आमी देवा लागीं मागुया. सगळीं जीं कोण तातूंत भाग घेतलीं तांकां बरे भाशेन राख आनी सांबाळ आनी आमकां हे शांतीचे वाटेर चलोवंक सगल्यांक आदार दी म्हूण आमी मागुया. सूर पदवेदार देवा, ह्या पुराय संवसारांत आनी दर एके ल्हान तुजे रचने भितर तूं आसा. हें सगलें अस्तित्वांत आसाय तांकां तूं तुज्या मोवाळपणान वेंगयताय. तुवें रचिल्ल्या जिवांक आनी सुंदरायेक आमी राखूंक तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर सगल्यांचेर रोखय. आमी आमच्या भावा भयणां बरोबर कोणाकूच दुखय नासतना जिवंक तुजे शांतीन आमकां भर. दुर्बळांच्या देवा, तुजे नदरेन मोलादीक आसात तांकां ह्या पृथ्वेर विसरून गेल्ल्यांक आनी सोडून दिलोल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. मारून खावूंक न्हय, बोगोर ह्या संवसाराचो आमी सांबाळ करूंक, चुरोपाय सगल्यांक वाटूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी दुस्पोट करूंक आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. दुर्बळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार जे फकत फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण मागता. तुज्या उप्रिमीत उजवाडा वाटेन आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडून भिरांतेन आनी ध्यान मनान भरोवन सगळे रचने सोवें आमी खोलायेन एकवटीत आसात हें ओळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसा म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या संकश्टांच्या वेळार न्हीद, मोग आनी शांती पासत आमी मागणें करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, जशें आमी मागलां फाल्यांच्या दिसा ही शांती पदयात्रा, पीस वॉक जातलो, तातूंत आमी सगल्यांनी भाग घेवंक जाता. घडये आमच्यांनी सगल्यांच्यान चलूंक जावचें ना. मोलें तावन वास्को हो पीस वॉक जाता आनी आमची फिरगोज सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च चिकाली इज होस्ट म्हणटच आमच्या सगल्या फिरगोजकारां लागीं मागता रेजिस्टर युअरसेल्फ. तो लिंक जो धाडलेलो आसा आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपांचेर आमी सगल्यांनी रेजिस्टर करचें. घडये सगल्यांच्यान आख्खी वाट चलूंक जावची ना. थोडीशी वाट आमच्या चिखले गांवांत पावता तेन्ना तरी आमी ह्या आमच्या भावा भयणां बरोबर इल्लोसो वेळ तरी चलया, शांतीन चलया. तशेंच
आमचे मागणे ह्या वावरा पासत भेटोवया. वो आमची जांची घरां रस्त्याचे देगेक आसात, चलोन येतात तांकां गोडे एक उदकाचो पेलो, एक धाकटीशी शाबासकीचें उतर, एक ल्हानशें मागणें थंयसर रावन हें पासून केल्यार पुरो. यू बिकम पार्ट ऑफ दीस पदयात्रा. म्हणटच सगल्यांनी हें रेजिस्ट्रेशन करचें. हो ग्लोबल इव्हेंट आमी तो ग्लोबल कॅथलीक क्लायमेट मुवमेंट हातून रेजिस्टर केल्लो आसा. म्हणटच ह्या ग्लोबल मुवमेंटाचो भाग जावंक आमकां सगल्यांक असो एक देखून सगल्यांनी तातूंत रेजिस्टर करचें म्हूण हांव विनंती करतां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल धाडूच आमी रावचे, मोगान जिवीत एकूच बरें, बाबुणा जिवीत हें गोरें. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल धाडूच आमी रावचे, मोगान जिवीत एकूच बरें, बाबुणा जिवीत हें गोरें. आमची काळजां खोशेन आतात, दितो लावणे बरें उदगार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार, आमचे दोसू आमचे भांडार. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल धाडूच आमी रावचे, मोगान जिवीत एकूच बरें, भाव भयणा जिवीत